की मडकय आमचे कडेन हे जे आसा आपले बूथ जे आसा त्या बुथांचे 50% वयर जावना. बेजिकली मडकय आमची मेंबरशीप जी आसा ती मेंबरशीप थोडीशी आमची कमी जाल्या थंय आनी त्यामुळे बुथाचे आमचे अबाव 50% जावना. इट इज हार्डली पूण आतां ते आतां दाखयले तांकां ते आतां करतले 50% वयर आनी मागीर थंय तरी पूण एकदां आतां हो प्रोसेस सोंपलो की आतां आनी इलेक्शन घेवंक मेळचें ना. वी हॅव टू नॉमिनेट. आतां आमी 2 मतदारसंघा भितर आमी अबाव 50% करपाचें. एक वेळ्ळी आनी दुसरो आमचो मडकय. बाणावली आनी नुवें जें आसा आमचो मंत्री जरी थंय आसलो तरी पूण आमी थंय 50% करपाक शकले ना आनी थंय वी हॅव टू नॉमिनेट. ते 50% जालें ना. वी हॅव टू एक्सेप्ट इट. मिनिस्टर आसूनय जावना. 50% आमी थंय करपाक शकले ना. आनी बाणावली कारणां म्हणजे कितें आसा की आतां तुका कितें म्हणून सांगू कारण तातूंत कितें आसा की ऑर्गनायजेशनली जें जावं जाय तें जावना. त्यात वी हॅव टू एक्सेप्ट. आमदार अजून तुमच्या सिस्टमात बसना. आय डोंट नो सिस्टमान बसूंक ना की ताका ते लोक येना दॅट आय डोंट नो बट जावना दॅट इज आय एम द रियलिटी. जावनच जावना न्ही. इट इज अ फॅक्ट. रिफ्लेक्ट ऑन इलेक्शन फुडें इलेक्शन फुडें खंयच्या इलेक्शनाचेर असेंब्ली इलेक्शनाचेर आमकां बेजिकली नुवें मतदारसंघात आमी बाबा बेजिकली आमदारान जर ठरयलें आपल्या भारतीय जनता पार्टीचेर रावप जाल्यार तेणी हेचेर चिंतन करपाची गरज आसा. येस टू घे न्ही. अरे ठरयलें म्हणजे त्यांनी जर जिखपाची ताका जर थंय क्षमता आसत जाल्यार तिकीट कट जातली. आय डोंट नो कट जातली की दॅट आय डोंट नो बट तेणेन जर आतां जर तेणें साकेलें अरे कितें आसा की अशें न्ही नावेली आमी जिखपाक शकता आनी फाल्यां जर त्या लोकल आमदाराक जर कॉन्फिडन्स आसलो लोकांनी विश्वास दवरलो जाल्यार भारतीय जनता पार्टी म्हणजे कितें हें न्ही कितें चूक केल्या भारतीय जनता पार्टी निवडणूक घेवपाक. देशभरा भितर जगान नंबर 1 पार्टी. देशा भितर मॅक्झिमम खासदार आमचे सरकारां आमची. मागीर तूं आनी चिंता कितें कर तेका हेज टू थिंक सदस्य करूंक पावलो ना तो तुमकां दिसता निवडून येतलो फुडें. दॅट इज पळय हें जेणे विश्वास त्याचो प्रत्येकान ठरोवंक जाय की म्हाका ह्या मतदारसंघात ह्या पार्टीचेर हांव निवडणूक लढयतलो. त्या दृश्टीन प्रत्येकान काम करपाक जाय. तो फोर्सफुली आमी कोणाच्या हातून घालपाक दिवपाक शकना फोर्सफुली. इट इज शूड बी अ विलिंगनेस जाय न्ही. म्हणून वेळी सारकेल्याक त्या कार्यकर्त्यांनी कॉन्फिडन्स दाखयलो की आमी करतले म्हणून 50%. आतां नॉमिनेट करप आमचें ठरलां. मडकय मतदारसंघातल्या कार्यकर्त्यांनी सांगलें न्ही आमी करतले म्हणून 50%. सो ज्या वेळाचेर 50% करतले हाचो अर्थ थंय हेच्या सुजिनाच्या अगेन्स्ट अशें न्ही. पार्टी आमची टिकून आमी पार्टी अलायन्स जरी एखाद्या बरोबर आसली जाल्यार पार्टी आमी सोंपवप कारण ही भारतीय जनता पार्टी. प्रत्येक मतदारसंघात पार्टी उबी दवरपाक जाय हें आमचें काम आसा ऑर्गनायजेशनचें. राजकारण वेगळें. राजकारणा भितर पार्टी उबी दवरली हाचो अर्थ आमी तुज्या विरोधी अजिबात न्हय. म्हज्या पार्टीचें काम म्हाका म्हज्या मतदारसंघात करपाकूच जाय न्ही. त्यामुळे सरकार आमचें आसा केंद्राक सरकार आमचें आसा राष्ट्रीय पार्टी आमी आनी त्यामुळे आमकां वयर सगळें सांगिल्लें आसा आमी जरी पार्टी भितर अलायन्स जरी आसले आसत जाल्यार पार्टीचें काम थमयपणच म्हणून ना. आनी त्यामुळे सगळ्या मतदारसंघा भितर 40 मतदारसंघा भितर भारतीय जनता पार्टीचें काम चालू उरतलें सगळे कडेन वाडटलें. आनी गेल्या वेळार आमी पळयता पयल्या वेळार आमी 40 मतदारसंघ लढयले. 27 आमी 40 लढयतले. 40 लढयतले अशें म्हणटा तुका आमी अलायन्स जर आमची आसली न्ही MG बरोबर अलायन्स जातली तेतून जें कितें आसा तें त्या वेळार ठरतलें पण बाकी कडेन आमच्या सगळे कडेन जातलें.